कितेंच घरा हाडनाका. थोड्यांच्या घरांनी लाफिंग बुद्ध आसा. बुद्ध थोड्यांच्या घरांत दुसरें कितेंय एक वस्त हाडल्या लक येता म्हणून. देवाच्या हाताक तुमकां तुमी गलती करा, देवसराक आड रावा, तो पोळ नवदा. एका घरा 3 जीव गेले. 6 म्हयन्याक एक पडी. तुज्या घरात जीव आसा जे म्हणून तुज्या भावानंत घाले म्हणी गेला. एक विशय स्पश्ट जाता. पयलो उपादेश मोडला. जेजू क्रिस्ततें मुझे मुखार भावनो आनी भयणो, आतां एक विशय तुमचे मुखार दवरता. कुटुंबां बरीं जायचे. तुमी मात्र बरीं जाल्यार पावना. तुमचीं घरां, तुमचे जागे, तुमचें बेळें सगळें देव बरें करूंक आशिता. सगळें देवा तें हाडा. आनी हो विशय जावन आसा देवाच्या संबंदा भायर तुमच्या समस्यांक परिहार सोदिनाकात. ती कुटुंबां हांवें म्हळें हांवें पळयल्या आनी हांवें भेट केल्या. सबार पोवडी थोड्यांच्या घरान देवान धाडिल्लीं बेसांवां तांकां मेळना. कारण घालें देव बेसांव दिना म्हण न्ही, देव कृपा दिना म्हण न्ही. एक 2 उतरां हांव तुमचे मुखार दवरतां. बायबलांत किर्तन 16 ओळ म्हणटा. Psalm 16:4. Those who go after other gods multiply their sorrows. म्हळ्यार कोण परक्या देवा फाटल्यान वेता तो आपले कश्ट वाडयता. परक्या देवा फाटल्यान वचनाकात. कसलेंय पितीसपण आमकां पवित्र सभेची दोतोन आसा. तुमी घरा वचोन हे नंबर वचा. CCC म्हळ्यार घालें Catechism of the Catholic Church. पवित्र सभेची दोतोन नंबर 2110 2110 15 16 17 ही नंबरां आसा. आनी एक उपादेश आसा निसा देवाक मांडी. आज सुरवेर आमी हे गीत म्हळें. सर्वेस्परा तुका साडिना अन्य देवा काय म्हणे मांदिना. कित्याक तुवें सोडयलाय, तुवें रचलाय, आमी तुजी. देखून आमी देवा थंय घट्ट आसचें. कश्ट आसात, कश्ट येता म्हणून आमी थंय हांगा वचोन कोणा हेरां देवा सरशीं वा त्या मनशां सरशीं वचोन परिहार सोदल्यार ताका म्हणटात ओकल्ट. ओकल्ट म्हळ्यार देवाच्या संबंदा भायर परिहार सोदचो. आनी देखून पितीसपण सुपरस्टिशन 2110 नंबर म्हणटा कितेंच घरा हाडनाका. थोड्यांच्या घरांनी लाफिंग बुद्ध आसा. बुद्ध थोड्यांच्या घरांत दुसरें कितेंय एक वस्त हाडल्या लक येता म्हणून. हें दवरल्यार म्हाका अदृश्ट. आनी थोड्यांनी पांयांक नाडो बांदचो पळयला ह्या दिसांनी. काल्याक दिश्ट काडूंक म्हळ्यार आमची दिश्ट समाना. आमची दिश्ट कोणाचेर आसा जे खुर्सायलेल्या जेजूचेर. बाबड्स म्हळ्यार कितें 12वा स्वर हेब्रेवाचें पत्र 12वा स्वर 2री ओळ म्हणटा देव आमचो बाप म्हणून एक व्हडलो अवस्वर आसा तें 12वो. तुमी घरा वचून वचा. 13 ओळी आसात. पयली ओळ जावन 13वी. पूण 2री ओळ म्हणटा आमची दिश्ट आमी सुमया जेजूचेर कंसया. तो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आसच्या त्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण पर्यंत तो खाल जालो. देखून आमी धांवोंक धरिल्ली वाट तिरासनेन धांवया. अर्द्यार सोडची नाका. कोण कोण घालें घालें सांगता म्हणून थंय हांगा वेचचें नाका. तें हाडून घरा दवरचें नाका. आमचीं घरां मेळी करची नाकात. असलें घरा व्हरून आनी हें नसोवन आनी तसल्या व्यक्तींक घरा हाडून आज एक कुटुंब म्हाका फोन करता पयस तांच्या घरांत अनवरां गय.
आनी म्हाका म्हणटात आज फोन करून विचारतात, फादर फाटल्या दिसांनी आतां थोड्या दिसांनी एकलोच पूत आनी एकलेंदू काम करतलो, घर बांदलें, घर बांदून इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत करंट शॉक लागून सरलो आनी ताचें भयण म्हाका फोन करी लागलें पयलें. बापाय फोन करता, फादर मागणें करून सांगा, संदेश दिया. हांवें तांकां म्हळें, तुमी हांगा येया, तुमी मंदिराक येया, रतिरेक येया, वी विल स्पीक. आमी उलोवया कित्याक अशें जालें. आनी आमच्या घरा अनवरां वयर अनवरां येतात. कोणेंगी म्हळ्यार आमच्या घरा कालेंग या सागें. आनी तांणी म्हाका एक ब्रदराचें नांव सांगलें, हांव सांगिना. तितल्यार म्हाका तांकां कांय सांगोंक जावना, कित्याक म्हळ्यार तांचो पूत आत्तां सरला थोड्या दिसांनी. तांकां हांवें इतलेंच म्हळें, तांणी गेल्ली सूख म्हणूनय हांवें सांगोना, तुमी येया म्हळें. आज आमची दिश्ट कोणाचेर आसा? देखून पितीसपण ना घरां हाडनाकात, तुमचीं घरां मेळ्ळीं करनाकात. आमचें घर आमी बेस्ट करचें नाका. आज आमी मात्र देवा तें आल्यार पावना. आमचीं घरां, आमचे जागे, आमचें बेळें सगळें देवाक आलगरीचें आमी. देवाक चिसू तो सोमी सोडवंदार आमचे खातीर जीव दिवन आमकां बचाव केल्लो, सैत दिल्लो. आज आमचो बाबड थंय आसा बरो, बरी जाता. आज थोड्यांच्या घरा कुरीसी नात, थोड्यांनी काडल्यात. कालें आसा घरा, जिवन जेजू मात्र. तर कुर्साचें मोल आमकां गोत्तू ना. सांत पावल म्हणटा, कुरीस देवाची आगाध सकत. कुरीस दवरा घरा आलतारीर, कुरीस आसूं दी. त्या कुर्सार सोमयार कितें केलां आमच्या मतीक आमी हाडया. त्या कुर्सार आपलो जीव दिवन कश्टां, मरणां, जिवनभरान ताणें सोडयलें. त्या कुर्सार जो आमचें पयलें पत्र आवस्वर 3:8 वळ म्हणटा, 1 John 3:8, सैतानाचीं कामां ताणें नास केलीं. सैतानाचीं कामां नास केलीं. आज त्या सैतानाक वा असल्या कामां, असल्यो संगती घरा हाडच्यो नाका, मेळोवचें नाका. देखून गलातकारांचें पत्र आवस्वर 4:9 आनी 10 वळ म्हणटा, देवाचें उतर वाचा. Galatians 4:9 and 10. गलातकारांचें पत्रांत सांत पावलान गलातकारांक कितल्यो इगर्जो बांदल्यो, नेंगी गलातकारांक, कोरिंतकारांक, कोसो आनी मस्त मस्त ताचीं 7 पत्रां ऑथेंटीक लेटर्स म्हणटा. 7 पूण 12-13 ताचीं पत्रां. पूण एक गलातकारांक तो तांकां जोरी करता, तांकां म्हणटा मूर्ख गलातकारांक, फूलिश. तुमकां एका काळार देवाची वळख नासली, आतां देवाची वळख तुमकां मेळ्ळ्या. आनी 4थ्या अवस्थरान 9-10 वळ तो म्हणटा, आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात. सोमा सांगचें जाल्यार देवूच तुमकां वळखता. कर कशें तर तुमी त्या असक्त बिखाड्या मूळ तत्वांक फाटीं परतोवन तांची सेवा साकरी करतात. तुमी दिसांचो, म्हयन्यांचो, काळांचो, वर्सांचो आचार चलयतात. तर हांवें काडिल्ली वावटी व्यर्थ जाता म्हणून म्हाका भें दिसता म्हणटा. पूण आज आमकां कितें भें कोत्ताय? आमी घरां भेट करतना, यसले अनवरां पळयतना, जीवेचे पळयतना, काजार जाल्ल्यांक भुरगीं जावचीं नात पळयतना, शिकिल्ल्यांक काम मेळनात पळयतना एक विशय स्पश्ट जाता. पयलो उपादेश मोडला. पयलो उपादेश मोडल्यार निसा देवाक मान दी बेसवां गेली. पयलो उपदेश, वायलेशन ऑफ फर्स्ट कमांडमेंट. आमी 10 उपदेशात, 10 उपदेशान 2 उपदेश सांबाळा. बरें, एक निसा देवाक आनी एक आवय बापाय. 2 उपादेश भोव गरजेचे. उरले गरजेचे म्हण न्ही, तेय जाय.
देवान उपादेशांचेर बेसांवा बांदल्या काल्याक उपादेश आमी देवाक विंसू आमी विंसवून करूं आमी देवाक विंसला बौतिस्मान देवाक जेजूक विंसल्या उपरांत आनी एकल्याक विंसूंक ना आनी आमी आमचो संबंद देवा आनी पेल्या तें देखून खुरीस पळयतना दोनी आसा एक उबें रुगाड आनी एक आड उबें देवा ते आमचो संबंद आड पेल्या ते आमचो संबंद बरो आसा बेसावा तर आमी शिरकत हांव तुमकां एक घडी दिता एक हांवें म्हळें आज फोन केल्ले म्हाका बेजार जालें तांचें आयकोन एका घरा 3 शीव गेले 6 म्हयन्याक एक पडी पयलें ताची बायल सरली 39 years दुसरी ताची आवय 6 म्हयन्यान तिसरें ताचो बापूय पिडेन पडलो 6 म्हयने आतां बापूय पिडेन पडतना हो दादलो बायल आवय गेली बापूय पिडेन पडतना हो पदरापारशीन गेलो आनी एक पदरापाकान घेवन तो येसुडी पदराक म्हाका खबर मेळ्ळी हांव त्या वेळार गांवांत ना बैला गांवां गेल्लो मिसांवां हांवें तांकां म्हळें कोणाक म्हणी पदरापाक आपोवन व्हर ह्या कुटुंबाक एक कुमोग करा जीव येते आसात आनी वो पदरापारशीन गेलो पदरापाडे म्हणलो म्हजी बायल गेल्या म्हजी आवय मेली आतां बापूय पिडेन पडला फादर कुमोग करा तुमी कुमोग करना जाल्यार तो म्हणलो हांव बोटां सरशीन येता म्हणलो पाद्रापाक गुत्तू ना घालें जालें पाद्राप म्हणलो खंय वच म्हणलो गेलो बोटान म्हळें खंय तुज्या घरात जीव आसा जे म्हणून तुज्या भावानंत घालें म्हणी गेलो जालें आनी तें काडूंक आनी कालिंगी गेलें कर नाका कालिंगी पिठो आनी बरो दिलो खंय बापायच्या तोंडान घाल आस्पत्रेन पिडा मेळटा पिडा मेळ्ळी पिडे घाल पिडा किडनी फेल जाल्या तश्यो आनी बोटान केल्लें जावन हांव हो मेलो 3 शीव गेल्लेत हांव फाटीं आयिल्लो पाद्रापाक म्हळें म्हाका पाद्रापाची वळख घाली पाद्रापाक म्हळें फादर हांव येता घरा हांव येता आमचो जेजू आयिल्लो जिवीत मेळो म्हणून बरो न्हू तर समया थंय आमी बरीं जाता कश्टा मरना जिवनपणान ताणें आमकां बरीं केल्या खंडीत जाता देखून हांव येता उशीर घे हांवें म्हाका परमिशन दिया म्हळें फादर म्हणलो वच गेलो हो बापूय आनी एकलो आतांचो पूत दोगूच आसात आनी 3 जीव गेल्लें घर हांवें वचून तांकां दुरसोंक जाता देवी तुका गुन्यांवकार करना पूण जेजू थंय येया फादर आमकां कोण्णे कुमोग करूं ना तुमी सांगा घालें करचें हांवें सांगलें कांय ना कितें जालां तें जालां तुमी आतां जम्याच्या हातान पडा सम्याक घाल जाया देवसराक आड रावा चाकोबाचें 15:4-7 ओळ देवाच्या हाताक तुमकां तुमी गलती करा देवसराक आड रावा तो पोळ नवदा देखून तांकां हांवें सांगलें कालें करचें म्हण एक कुमसार करा म्हळें एक कुमसार जाल्यार तुमचें घर बेंजार करया तें पुरा कालें करयेत आमी ह्या जागने आमी घरां आनी बेंजार करयेत जागे बेंजार करयेत आमकां देवान पदवी दिल्या बांदयेत जेजूच्या नांवान बंदी करयेत खंयचे आत्मे आज जेजूच्या नांवा मुखार दिमी मोडटा सर्गी संवसारी पादाळी आनी आमकां देवान पदवी दिल्या आनी ह्या जागांक आसा आमी वापरचे सो आमी वापरलें जालें आवय बापाय वडिलां तुमी वापरा यूज इट जेजूच्या नांवान आमचें नांव न्ही तें समयाचें नांव ताका सकता ताणें कितें जोड दिलां तें आमकां मेळटा आमी पातयेची वी हॅव टू बिलीव सो आतां हांवें घर बेंजार केलें ती म्हणाली फादर आमकां हें जागो घर बांदूंक जायना कालेंगी आसा खंय आशार बशार जाता आमकां येदोळ जावना तुमी आयल्यात न्ही एक मागणें करा हांवें सांगलें या तुमी येया तुमी हात वयर कर स्तुती करा तितलेंच हांव म्हजें काम करता म्हणून हांवें पुरा मागणें कर बेंजार करून गेलो घर बांदा म्हळें 8 म्हयन्यांनी घर जालें आतां जीव वचना एक दीस त्या इगर्जीक मिसा गेल्लो हांव मोरनाच्या मिसा हो भाव मेळ्ळो विचारलें ताका
आतां जीव येता ते ना फादर, आतां बरो जाल्यार वय फादर, आतां घर बरें जालें वय, कुटाम बरें जालें वय, आस बरी आहा. एक घडीभर सगळां दोळे धांपा, क्लोज युअर आयज. आस ह्या घडी आमी मागया, आमी सुमयाक काळजायचे, सुमयाची योजना देखून आमी मागचे. तो संबंध देवा थंय पयला थंय आसा करचो, बगसूचें. तशेंच चड वायट शिराप काडचे, तसल्यांक थंय घरा वा आमच्या जाग्यांनी हाडना, तसल्या जाग्यांक आमी वचना, ती समजून आमी घेना. सुम्या थंय सुम्यान आमकां सोडयल्या, आमी बरीं जाता, आमचीं कुटुंबां आमचें घर सगळ सुम्याक काल करया. तर सुमी आमकां आशिर्वादीत करूं.